बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मोगाच्या भयणी भावांनो, मनशाची काकूट दिसून मनशांक सोबार तरेच्या बानपासांतली सोडून मनशान आपली शांती अणभवून खुशालकायेन आपले जिवीत सारूंक देव आपल्या पुताक ह्या संवसारांत पाठयता. जेजू आपल्या बापाची काकूट, शांती आनी खुशालकाय मनशांक सोबार तरेनी अणभवूंक दिता. जसो बापान म्हाका पाठयला तसोच हांव तुमकां पाठयता अशें म्हणून आयज तोच जेजू आमकांय पाठयता. तर पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूचो सांगात घेवन देवीक काकुतीचे दूत जावन एकामेकाच्या जिवितांत शांती आनी खुशालकाय हाडूंक वावरूंक ह्या पवित्र मिसाचे भेटेंत बापाची कृपा मागुया. म्हज्या भावा भयणीनो, आयज पास्कांचो दुसरो आयतार आनी ह्या आयताराक पवित्र सभा सबरमता परब देव काकलुतीची, द फीस्ट ऑफ द डिवायन मर्सी. जेजूची काकलूत आमा सोमेस्ता थंय शीम आनी मेर नासलोली, ओरोम आनी शेवट नासलेली काकूत देव आमा जोण एकल्या सोवे दाखयत आयला आनी खरेंच दाखयतलो. पूण दुसरे वाटेन आमी दुसऱ्या सोवे काकूतसार जावंक, दयाळ जावंक, मोवाळ जावंक विसरल्या, मतलबी जाल्या, आपसुवार्थी जाल्या. आमकां दुसऱ्यांक बरें केल्लें जाय पूण आमचे हात सुटनात दुसऱ्यांक बरें करूं, दुसऱ्यांक काकलूत दया दाखोवंक. असल्यान दुसऱ्या पातकांचे हात जोडून देवा लागीं, काकलुती लागीं बोगसणे मागुया. सगलीं हात जोडात आनी देवाचे काकलुतीक उलो मारुया. हांव पातकी आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या बसत मागीर सुरान संकवार मरयेक, सगल्या दिदुतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. आनी सर पदवेदार देव आमची काकलूत करूंक, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. महिमा देवाक उंच सर्गी आनी शांती सजा इश्टांक संवसारी. सर्वेस्परा देवा सर्गींच्या राया, सर पदवेदार देवा बापा, आमी तुका नमस्कार करता, आमी तुका दिनवार करता. तुज्या वैभवा पासत आमी तुका वखाणटा. सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाचे एकल्या सुता, सोम्या देवाचे इश्टले, तू संवसाराचे पाप काडटाय, आमची काकूट कर. तू बापाच्या उजव्याक बसलाय, आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोसो पवित्र, एकलोसो ईश्वर, एकलोसो परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. सासणाच्या काकूतसराब देवा, वर्सान वरोस पास्काचे परबे वरवीं
तुजे पोरजेचो भावार तूं जिवो करताय आमकां तुवें दिल्ली कृपा वाडोय अशें कसल्या नाणान आमी नितोळ जाल्याव कोणा आत्म्या वरवीं आमकां नवो जोल मेळ्ळा आनी कोणाच्या रोगतान आमची सरवण जाल्या ह्या विचारांची फावो ती सोजमणी आमकां मेळूं आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जी येता आनी आमचे मदेकात आपली राजवडकी चलयत आसा सासनाच्या सासनांक आमेन. धर्मदूताच्या इतिहासा वेले वाचप. बाबर्द्यांचो जमो एका काळजाचो आनी एका मनाचो आसलो. आपणा लागीं कितें आसले ते फकत आपणाचेच म्हूण तो कोण समजनासलो कित्याक तांचे लागीं आसले तितले ती भागा दवरताली. धर्मदूत व्हडा बोलान सोम्या जेजूच्या पुनर्जीवनपणाक गोवाय दिताले आनी तांकां सगल्यांक व्हड मान आसलो. तांचे मदें कोणाक कांय उणें नासलें. जांचे लागीं भाटां वो घरां आसलीं ती विकून तांचे दुडू ती हाडटाली आनी धर्मदूतांच्या पांयाशी दवरताली आनी मागीर जोण एकल्याक आप आपले गरजे प्रमाणे हे दुडू वांटताली. देवाचे उतोरे. आमचो जबाब जातलो सर्वेस्पराक दिनवासात तो कितलो बरो ताचो माये मोग मितमेर नासलोलो. सगळीं म्हणुया सर्वेस्पराक दिनवासात तो कितलो बरो ताचो माये मोग मितमेर नासलोलो. इस्रायलाच्या पुता धुवानी म्हणचे ताचो माये मोग मितमेर नासलोलो. आरोनाच्या पुतांनी म्हणचे ताचो माये मोग मितमेर नासलोलो. सर्वेस्पराची भक्ती कोतोल्यांनी म्हणचे ताचो माये मोग मितमेर नासलोलो. आमचो जबाब सर्वेस्पराक दिनवासात तो कितलो बरो ताचो माये मोग मितमेर नासलोलो. सर्वेस्पराच्या उजव्या हातान जैत वेले. सर्वेस्पराच्या उजव्या हातान केली वर्ती कर्तृत्वां. हांव मरचो ना हांव जिवोच आसतलो आनी सर्वेस्पराची कर्तृत्वां वर्णितलो. सर्वेस्परान म्हाका खास लायली बरीच खास लायली पूण मरणाच्या चपक्यान ताणें म्हाका सोडूंक ना. आमचो जबाब सर्वेस्पराक दिनवासात तो कितलो बरो ताचो माये मोग मितमेर नासलोलो. बागीवन जिवांचे पयले चिटी वेलें वाचप. प्रितीच्यानू जो कोण जेजू अभिशेक म्हूण सोत मानता तो देवाचो पूत आनी जो कोण बापाचो मोग कोत्ता तो ताच्या भुरग्यांचो मोग कोत्ता. देवाच्या भुरग्यांचो आमी मोग कोत्ता म्हूण ही गुणां वरवीं आमकां कळून येता की आमी देवाचो मोग कोत्ता आनी ताची आज्ञा पाळटा. कारण देवाचो मोग करूंक म्हणजे ताची आज्ञा पाळूंक आनी ताची आज्ञा जोड न्हय. कित्याक जाका देवान जल्म दिला ताणें संवसाराचेर जैत व्हेला. संवसाराचेर आमी जैत व्हेलां तें हें आमचो बावाट कोण संवसाराचेर जैत व्हरता जायत जेजू देवाचो पूत म्हूण सोत मानतात तोच. आयलो तो जेजू क्रिस्त उदका आनी रोगता वरवीं. आपूण आयला म्हूण ताणें दाखयलें. उदकाच्याच वरवीं न्हय तर उदका आनी रोगता वरवीं आनी आत्मो हाका गवाय दिता. कित्याक आत्मो म्हणल्यार सोत. देवाचें उतर हें. उद्गार सगळीं उबी रावया. Solves
म्हणटा, तोमास, म्हाका पळयलो देखून तुवें विस्वास दवरलोय. पळय नासतना विस्वास दवरता ती खरेंच सुभागी. Solves porak, soy, soy, solves porak, solves porak, soy, soy. Solves porak, soy, soy, solves porak, solves porak, soy, soy. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जुवावा पोरमोणी जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजू पुनर्जीवन जालो तेच सांजे म्हणजे सातोळ्याच्या पयल्या दिसा शीस जमलोले असले थंयची दारां जुदेवांचे भिरांतीन बंद करून दवरलेली. जेजू भितर सरलो आनी तांचे मदें उबो रावलो. ताणें तांकां म्हणलें, शांती तुमकां. हें म्हणून ताणें आपले हात आनी आपली कूस दाखयली. सोम्याक पळोवन शीस खुशाल जालें. नव्यान जेजून तांकां म्हणलें, शांती तुमकां. जसो बापान म्हाका पाठयला तसो हांव तुमकां पाठयतां. अशें उलोवन ताणें तांचे स्वास सोडलो आनी तांकां म्हणलें, पवित्र आत्मो घेयात. जांची पातकां तुमी बक्षिशात ती तांकां बक्षतलीं. जांची पातकां तुमी बक्षिना जाशात ती तांकां बक्षचिनात. जेजू आयलो तेन्ना 12 मदलो एकलो जवळो म्हणलोलो तोमास तांचे बरोबर नासलो. देखून दुसऱ्या शिसांनी ताका म्हणलें, आमी सोम्याक पळयला. पूण ताणें तांकां म्हणलें, ताच्या हाताचेर हांवें खिळ्याची खुणां पळयल्या शिवाय आनी खिळ्याचे सुवातेर म्हजें बोट घाल्या बगर आनी म्हजो हात ताचे कुशीन घालिना जायन जाल्यार हांव सत मनशाक ना. 8 दिसां उपरांत शीस नव्यान घरांत आसले आनी तांचे बरोबर तोमास. दारां बंद आसतना जेजू भितर आयलो आनी तांचे मदें उबो रावलो. ताणें म्हणलें, शांती तुमकां. उपरांत ताणें तोमासाक म्हणलें, तुजें बोट हांगा घाल. हे पळय आसात म्हजे हात. तुजो हात लागीं हाड आनी म्हजे कुशीन घाल. ह्या फुडें आनीक दुबाव धरूं नाका पूण बाबार दवर. तोमासान ताका जाप दिवन म्हणलें, म्हज्या सोम्या आनी म्हज्या देवा. जेजून ताका म्हणलें, म्हाका पळयलोय देखून तुवें विस्वास दवरलोय. पळयनासतना विस्वास दवरतात ती खरेंच सुभागी. आनीक जायत्यो कुणां जेजून शिसां उजीर केल्यो त्यो ह्या पुस्तकार बरोवन दवरूंक नात. पूण जेजू म्हणल्यार अभिषेक आनी देवाचो पूत म्हूण तुमी विस्वास दवरचे खातीर आनी विस्वास धरून ताचे वरवीं तांकां जिवीत मेळचे पासत ह्यो वस्तू बरोवन दवरल्यात. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान ये. वखणी तुका क्रिस्त. म्हज्या पुरबायच्या भयणी भावांनो, आयज आमी पास्कांच्या दुसऱ्या सातोळ्यान भितर सरताव. आयज पास्कांचो दुसरो आयतार आनी ह्या दुसऱ्या आयताराक पास्कांच्या पवित्र सभा आमकां दिता ही परब देव काकलुतीची परब. खरें म्हटल्यार देव आमचे सवे कितलो काकुत्सार. आमचे जिविताचे नदर मारल्यार आमी पळयतल्या दर एक जिविताची घडी जर आसा देवाच्या काकलुतीचो आमकां उपाय. मातशें नियाळ करुया भांबडिनो. वयल्या वयर चिंतचें न्हय, वयल्या वयर भोंवचें न्हय बेश्टे वाऱ्यार कशें. आमी स्वास घेता तो जायते फावटी आमकां खबर पर्यंत आमी स्वास घेता म्हूण. मिशीन चलता, पुलमांव चलतात, हें कशें जाता. तुजो स्वास बंद जायत जाल्यार कितें घडटा तें तुमी जाणत.
मागीर तो व्हेंटिलेटर लाय, मागीर ते ऑक्सिजन लाय, आनी मागीर कितेंय लाय, कांय जावचें ना, पुलमांव तर घोट जायत. हे कोणाक लागून? ही देवाची काकलूत न्हय. एक धाकटें उदाहरण तुमकां दिलां बाबडीनो. आनी जायतीं उदाहरणां आसात. आमचें काळीज, जायतीं जाणां आमी आमच्या सावदीचो उदीक करून आतांच्या काळार हुस्को काडटा. सावदीचो हुस्को बरी वस्त. पासेक वता, भोंवडेक वेता, जिमान वेता, हांगा वेता, थंय वेता. कित्याक लागून वेता? आमचें काळीज चलपाक, वय की ना? आमची भलायकी, आमचो आरोग्य घट आसपाक, वय की ना? चिंतात बामडीनो. पूण हें काळीज तर बंद जाय. तूं कितलेय वॉक मार, तूं कितलोय पासय मार, तूं कितलोय ट्रेडमील कर, तूं कितलोय जिमान वच, ठाट करून बंद जालें जाल्यार जिमान पर्यंत कितले जाण पडोन मेल्यात. देवाची काकलूत. आनी त्या पासत बामडीनो आमी जावंक जाय देवाचे काकलुतीची नियाळ करपी मनशां. देवाची काकलूत ना जाल्यार मनशाक कसलोच अर्थ ना, कसलोच अर्थ ना. तूं मागीर केदोय व्हडलो जावं, केदोय व्हडलो मॅनेजर जावं, कसलोच अर्थ ना. देवाचे काकलुतीक आमी पोरदीपाट करूंक जाय. देवाचे काकलुतीक आमी खालती जावंक जाय. देवाचे काकलुतीक बामडीनो आमची सदांच मान भागूंक जाय. हे चित्र पळयात बामडीनो तुमी. हे चित्र दाखयता देवाच्या काळजाची काकलूत दोया भायर सरता ती किरना. देवाची काकलूत बामडीनो शीम आनी मेर नासलेली, ओरोम आनी शेवट नासतलो. जितले पावटी तूं देवाची काकलूत मागताय तितले पावट देव तुका काकूत दिता. जितले पावट तूं कुमसराक वेताय तितले पावट देव तुजी पातकां बक्षिता. जितले पावट तूं देवाशी वेताय आनी तूं हें चूक केलें म्हूण सांगताय, देव आपली काकलूत दाखयता. हें मनान धरुया. पूण एका वद्दान देव काकूतसार, देव दोयाळ, देव मोवाळ. आमचें कितें काय? आमचें सगळें काकलूत आसा? आमचें सगळें दोयाळ आसा? दोयाळ जाले आमी की झगडटा, बगर बगर शेजाऱ्या लागीं झगडत आसा, बगर बगर तींच किजिलां करीत आसा, बगर बगर तें जिवीत आमचें आसा. चाडयो करपाचें, हें करपाचें, तें करपाचें, दुसऱ्याचें नांव घाणोवपाचें. आजुनूय आमच्या मनांत आनी काळजांत देवाचे काकलुतीचो अणभव घडये आमकां मेळूंक ना. आमचें जिवीत देवाचे काकृती विरेत अर्थ नासलेले, कसलेच अर्थ ना. बामणीनो मागुया आयज ह्या मिसांत आमकां देवाची काकलूत. जशें बरी आयच्या शुभ वर्तमानान आमी आयकता कशे तरेन तोमास देवाक जेजूक म्हणटा, वा ताज्या शिसांक म्हणटा, हांव तो ताज्या आतांच्या खियांनी, खियांच्या कुणांनी बोटां घालिना. हांव तर ताजे कुशीन, ताजो भालो तोपला ते कुशीन हात घालिना. हांव सत मानच्याक ना. म्हणटच तोमासान आजुनूय देवाची काकलूत अणभवंक नासली. पूण जेन्ना जेजू दिसती पडलो आनी तोमासाक म्हणलें, तोमास हे पळयात म्हजें, घाल तुजें बोट. ही पळय कूस म्हजी, घाल तुजो हात. आनीक दुबाव धरिनाका. तोमासान कितें केलें? सरपट पडलो जेजू मुखार. तेन्ना ताणें ताची काकलूत अणभवली. जेन्ना जेजू दिसती पडलो तोमासान देवाची काकलूत अणभवली आनी तोमास सोमतोच बदल्लो आनी दुसरो जालो, खडेगांत परगटणार जालो. बाबडीलो आमच्याय जिवितांत जायते पावटी आमकां सैग मेळटात बरें करूंक, काकलूत दाखोवंक. अदीक करून आमच्या घरांत आमी जायते पावटी दुसऱ्यांक बरें करता पूण घरच्यांक वायट करता. घरांत जियेतना एकामेका लागीं उलयना, घरांत जियेतना किजिलां कोत्ता, घरांत आसतना जाणट्याचो कुयदाद घेना. रावता आमी घरांत पूण एक उदकाचो पेलो पर्यंत दिवंक आमचे हात मोडवे जातात. ह्या आमच्याच घरांत रावतना कसली काकलूत बामडीन आमी उलयतले?
कसली दया आमी उलयतले हांव जो तुज्या घरांत घरच्यांक तूं बरें करिनाय आयजान आसा आमकां हो व्हडलो नियाळ देवाचे काकलुतीचे पोरबेचो आमी तर देवाशी वचूंक सोदता देवाशी पावूंक सोदता आमी जावया काकुतीवंत मनशां दयाळ मनशां कोंडवाडायची मनशां बरें कोत्तेली मनशां हेंच करूंक ह्या मिसान दोळे धांपुया आनी ओगेपणान इलोगोत नियाळ करुया आनी देवाची काकलूत आमच्या वायट जिवितान बरें जिवीत कर म्हूण मागुया सगळीं दोळे धांपात आनी ओगेपणान नियाळ करात सत मानता देवाक स्वर पदवेदार बापाक स्वर्गान आनी पृथ्वीच्या रुसरात आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्या पुताक आमच्या सुमया तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी सांबाळलो आंकवार मुळें तान जल्मलो पोंस पिलाताकाल ताणें कोस सोंसले ताका कुसार जोडलो तो मेलो आनी ताका निखिपिलो तो मेल्या मदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्यांतलो जिवंत जालो स्वर्गाक चडलो स्वर पदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला थंय तान जिवे आनी मेल्यांची मनसुबी करून येतलो सतमानता पवित्र आत्म्यांक कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठांय पातकाचे भक्षणे कुडीचें जेवण सासणाचें जिवीत आमेन देव काकलूत आमकां सगल्यांक गरजेची आमची जिवीत काकुतीवंत कर म्हूण ह्या आमी मागण्यांतल्यान मागुया आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी आपली पोजेची मोगान सेवा चाकरी करून देवाची काकलूत शांती आनी खुशालकाय अनुभवूंक दिवंक तांकां बापाची कृपा मागुया आमच्या देशाच्या फुडाऱ्यांनी आपली पोजेची मागणी आयकून घेवन आपले पोजेचे प्रश्न सुटावे करूंक वावरून पोजेच्या जिवितान बरेपण हाडटले दूत जावंक तांकां बापाची जानवाय मागुया आमच्या कुटुंबांत आमचे समुदायेंत आनी वावराचे सुवातेर एकामेका सोवें मोग आनी हुस्को दाखोवन बरेपण विस्तारतली मनशां जावंक आमकां बापाची कृपा मागुया मोगाळ बापा तुजे मुखार आमची मागणी आमच्यो गरजो आमी उबारल्यात देव काकलुतीचें जिवीत आमचें कोर आनी आमचें जिवीत दुसऱ्यांक बरें कोत्तले दुसऱ्यांक आदार दितले सुडसुडायेन आमच्या घरांत रावतल्यांक आमी बरें करूंक आमकां आदार दी तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन बलिदान सरपदवेदार देवा बापाक मानतात असले जाव म्हूण मागात तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनांत आनी मोहिमेक आमच्या रागे पवित्र सभेच्या दबाक सर्वेस्पोर मानून घेवं देवा आमच्या स्वर्गीच्या बापा पुनर्जीवन जेजूचे जैत समरभूंक तुझे भुरगीं ह्या बलिदानान तुका भेटयतात
तुझे पदवेन ही आमची खालती देणी बदल आनी तांच्या रुपान जेजूचे मोहिमेवून गाय ओळखूंक आमचो भावार्थ अदीक थीर कर आनी ताच्या कोडवड्यांतले तुज्या जिविताचें उदक आमकां पियोंक दिवन तुजी शांती आनी काकलूत आमच्या काळजांनी वाडोय तुझ्या पुता जेजूचे नावी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सरपदवेदरा सास्ताच्या देवा सरकले सरताय तुका वाखाणूंक फावो वो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो मोगान आमी ताचें मरण समरमताव जिव्या भावार्थान ताचें पुनर्जीवनपण परगोडटाव थेर बरवाशान ताच्या मोहिमेवंत देण्यांक कोंतरेकताव देखून आतां दिवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायताव. Povir, 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 Dolbaraco sorvespor tu. Sorgani संसार मोल्या तुझ्या वैभवान, उसर्गी तुका सोयसून. सर्वेस्पराची नावी येता ताका सोय, उसर्गी तुका सोयसून. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धरून दिनी पवित्र कोर म्हणून मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोत. आपलेच कुशेन कोश मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो म्हणलो तो आपल्या शिस्तांक दिलो आनी म्हणलें वो तुमी समेस्त घेयात आनी खयात ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिस्तांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्यानी सासणीक कोराराचें रोगोत पातकांचे बोगसणे मेलच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वरोवतलें हे म्हज्या उगडासाक कोरात. भावार्थाचो गोटपोर गोटुया. आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता वो जिविताचो उंडो आनी सरवणीची काल सुखास समर्पिताव तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड रगत शोधल्या मासो मेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराक हे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या पाप साहेबाक फिलीप आमच्या बिस्व साहेबाक सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यान ते आमच्या भावंभणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोदीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परजळीत मुखार मोल पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्ताची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारे देवाचे माय सांगातीत तिच्या पोती बागयोन जुजे बागयोन धर्मदुतांक आमचे गोंयचे सांत बागयोन जुजेवाज बागयोन फ्रांसीस शावेर सर काळीन मानवल्यान ते सगळ्या सादा भक्तां बरोबर सास्ताच्या सुखांत आमकां वांटदी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावोवंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदोन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनाक आमेन. देवाची काकलूत शीम आनी मेर नासलेली ओरोम आनी शेवट नासलेलो आमा समेस्ता थंय देव काकुत्सार जाता
जायत गेला आनी सदांच आसा. हीच काकलूत आमी दुसऱ्यांक दाखोवंक, दुसऱ्यांक बरें करूंक आमकां शिकय म्हूण हात जोडून देवा लागीं मागुया. आमच्या बापा सोडीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रास आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस, आनी आमकां तांतयेंत पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सगल्या वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांचो वस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाकारी आमच्या सर्वंडरा जेजू क्रिस्ताचे चेड्याक आमी बरो वांशान अंतर आयकता अंतर आमकां उदार काकलुतीन सर पातकांतली सुटोय सर वाखंतांतली वाटाय. कित्याक राजकोटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणा. सोबिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचे न्हय पुढचे पवित्रतेच्या भावार्थाचे दीश घाल, आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूं सिकेक वटान मोगान सांबाळ. जो जियेताय राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिले संसाराचे पाप काटले आमची काकूत कर. देवाचे शिले संसाराचे पाप काटले आमची काकूत कर. देवाचे शिले संसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती. वच तो जेजू आमचो सर्वंडार, आमचो दोनी आमचो स्वामी. वच तो काकुतसार काकुतीचो सागोर आमकां काकलूत दिता. ह्या जेजूच्या जेवणांत वांटो घेतले आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका भावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. जेजूची कूडन रगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळ. कोलोण्यो फाल्यां सोमारा दीस मारिये सोफिया द्वार पेरशेत म्हयन्याचे मी 8:30 वरांचेर. आयज
जेजूच्या काकलुतीची परब सगळ्यांक तुमकां खुशाल बरीत परब हांव दितां. आयची मांडावळ केल्या मोरोड 1 सेक्टर 7 तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. फुडल्या आयतारा दीस पयल्या मिसाची मांडावळ करूंक मोरोड 2 सेक्टर 8. पास्काच्या आयताराक तुमचें धर्मदान जाल्लें 23,260 रुपया. तेच भाशेन निमाण्या ब्रेस्तारा दीस 25,799 रुपया आनी निमाण्या सुंक्राराक जेजूच्या इमाजीशी आयिल्ले 40,04,105 रुपया. तुमकां सगल्यांक हांव काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. आनी एक पावट उगडास कोत्ता की सुमाराच्या दिसांनी मिसांचो वेळ सकाळच्या 7 वरांचेर, आयताराची सदांचे परी मिसा 8 वरांचेर इंग्लेजीन कोंकणीन आनी 9:30 वरांचेर इंग्लेजीन जातलें. आयज पॅरीश कावन्सिलाची जमात आसा 10:30 वरांचेर. सगळ्या वांगड्यांनी पॅरीश कावन्सिलाच्या येवचें. कोवीड केसीस चड वाडत वेतात देखून हांव मागतां जीं जाणटीं व चड धाकटुलीं भुरगीं आसात तांणी इगोर्जेन मिसाक येवचें न्हय. इगोर्जेच्या गरजांक आदार दिला बरो देखणार आल्तू बेला विस्ता 25,000, बरो देखणार पेरशेत 10,000 रुपया. तांकांय हांव काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. देवाचे कृपेन आनी पवित्र इगोजेच्या कायद्या प्रमाणे लग्न जावंक फुडें सरल्यात ब्रायन फेर्नांडीस, क्लेमेंट फेर्नांडीस आनी रुबी फेर्नांडीस पोर्रेचो, व्हंकलेचें नांव क्लारिसा फेर्नांडीस, जुआंव सांतान आनी कारोलीन सांतान फेर्नांडीस, सोनारबाट गिरी ही तिसऱ्या निमणीची. सेवी एंटनी फिदेलिस फेर्नांडीस, जोकीन लुईस डायगो फेर्नांडीस आनी मारिया अंतोनेता फेर्नांडीस मायना कुर्तोनी. ताचे व्हंकलेचें नांव क्लेना दुलूर्स फारिया, क्लाउदियो फारिया आनी जुलियाना फारिया हांची दू लिव्रामेंत ही तिसरी आनी निमणीची. तेच भाशेन आल्बर्ट डिसोजा, अगुस्तीन डिसोजा आनी एलिजा डिसोजा थियेचो. ताचे व्हंकलेचें नांव एनेट मारिता श्रेविस, स्टॅनली जॉन श्रेविश आनी एग्नेस श्रेविश आराडी ही पयलीची. उबी रावया. प्रार्थुया. सर्वेस्परा जिव्या देवा, पुनर्जीवन जाल्ल्या तुज्या पुताची कूड आनी रगत आमी आतांच घेतल्या. ह्या संस्कारा वरवीं थीर जाल्लें नवें जिवीत आमचे भितर निरंतरी वाडत वचूं ह्या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे सर्वेस्पराक जय. देवाचे सर्वेस्पराक जय जय. सगल्यांक तुमकां खुशाल आयतार हांव येता. तुकाय हांव देता फादर. Wocuja, Krista Shantin, wocuja. Wocuja, Krista Shantin, wocuja. Wocuja, wocuja, Krista Shantin, wocuja. Wocuja, Krista Shantin, wocuja. Kotoleang poksuya. Smalabing maruya. Jesus Chushikonyo bebaran galuya. Ekalis monanzolia. Wocuja, Krista Shantin, wocuja. Wocuja.
शांतीन वचुया 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 क्रिस्ता शांतीन वचुया वचुया क्रिस्ता शांतीन वचुया